मोगाच्या बाबा बहिणीनो, परत आम्ही पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार हाजीर जावं हांगासर आसा. बाबा भयणीनो, ह्या दिसांनी मनीस बियाच्या वातावरणांत जियेता. परस थोड्या दिसा आदीं एका मनशा लागीं उलयतलो. आयताराची मिसां आरंभ जातात खंय, आनी ह्या वेळार तो म्हणलो, फादर म्हाका मिसाक येवन बेन दिसता. जर हांव मिसाक येवन कितें जाय जाल्यार मागीर कश्ट मिसाक येवंक कसो बें लागता. आमगेर कोण मिसाक येवंक तयार नात. वय बाबा भयणी, आज मनशा ती बें भितर रिकलां. पिड्याचें बें, कोरोना पिडा म्हाका येत, म्हजें जिवीत पिड्ड्यार जायत, म्हजो फुडार नासायत, म्हज्या कुटुंबांत जर ही पिडा येत, म्हजें कुटुंब देसवाट जायत. असलें बें मनशाच्या काळजांत रिगलां. वय बाबा भयणीनो, असल्या भियाच्या वातावरणांत आमी आसा. कशें आमी जिवचें? विविध रितीचे बें आज मनशाक रेवट घालून आसा. बैल्या ह्या संवसारांत जियेत आसतना तेणें मुखलें भविश्य, तेणें काम, तेणें भलायकी, तेणें आर्थीक परिस्थिती असल्या समस्यांत आनी वाऱ्या वादळाच्या परिस्थितींत बाबा भयणीनो हांव आनी तुमी जियेता. असल्या परिस्थितींत कोण म्हाका आदार? बाबा भयणी, उडास्त वरयां आमी देवाची भुरगीं, सर्व शक्तिवान देवाची भुरगीं आमी. आमचो देव आमकां राखता. आपल्या भुरग्यांक देव मोगान सांबाळटा, पिडेशिरेंतले राखता, विघ्ना अनवारांतले राखता. ह्या देवाचे विश्वास आमी वाडोवया बाबा भयणीनो. आज आमकां गरज भावार्थ आमचो. असल्या परिस्थितींनी आमी भितर बियान लिपोन रावनासतना बाबा भयणीनो, देवाच्या सक्तीन ह्या पिडे विरोध झुजोंको, परिस्थिती विरोध झुजोंको, कश्टां विरोध झुजोंको, जिवितांतल्या हर एका वाऱ्या वादळा विरोध झुजोंको आज देवाची सकत आमकां जाय. आमी सगळो दीस काळोखांत बियान लिपोन रावंक जायना. बागार आमी झुजारी जावंक जाय देवाचे. देवाच्या सक्तेचेर झुजारी जायतय आमी. आनी ह्या खातीर बाबा भयणीनो, सोम्याचो तो आशिर्वाद आमी घेवया. देवाच्या कृपेचें बोळ आमी येवकारिस्तांच्या उंड्यार परसच्या जेजूतावन आमी जोडया. आमी भियोवचें नाका. आमी देवाची भुरगीं, आमी भियोवची न्ही. आमी धैर्यादीक आमी झुजोंक आसा. असलें धैर्य करपा बोळ आज हो थोडो वेळ आमी सोम्या मुखार करसितना आमी मागया. भाव भयणीनो, आमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या मोगाच्या खातीर, कश्टांत असल्या खातीर, पिडेन कश्ट केल्या खातीर, कोरोना पिडेच्या वाऱ्या वादळा सांपडलेल्या हर एकल्या खातीर, ह्या संवसारांत भियाच्या वातावरण जियेतल्या खातीर ह्या आराधना वेळार विशेष रितीन मागया. विशेष रितीन पिडेस्तांक आज ह्या कोरोना पिडेचें वातावरण आयकूनच विशांत बियान आज कितलींशीं जाणां निराशी जाल्यांत, बियान आज चड पिडेस्त जाल्यांत. तांकां देवाची कृपा, धैर्य आनी बरी भलायकी आमी मागया. आमच्या संगता उंड्या रुपाराच्या जेजूक आमी स्वागत करया. 2000 वर्सां आदीं बाबा भयणीनो जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो. बियाच्या वातावरणांत मनीस जातलो, मनीस काळोखांत आसलो, आनी असल्या वेळार उजवाड जावन जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो. मनशाचें बें ताणें कान उडयलें, मनशाची पिडा आशिल्ली ताणें गूण केली, वाऱ्या वादळांत तण केली, मनशाक धीर दिलें, पवित्र आत्म्यान भरलें, देवाच्या कृपेन ताका भरलें. मनीस बियांतलो भायर आयलो.
बावार्थान जिवाळचलो सुरविल्या क्रिस्तवांची आमी चरित्र आयकता स्वाम्याच्या नांवान ते सांगता मेळ्ळे लिपोवन रावले नात रगत वरोंक पर्यंत ते मुखार सरले मार्तीरपणाच्या मरणाक तयार जाले आपणातावन ते भायर येले स्वार्थातून भायर येले काळोखातून भायर येले कित्याक जेजू तांचे संगता आशिल्लो तोच जेजू म्हज्या आनी तुमच्या संगता आसा त्या सोम्याक उंड्या रुपार आमचे मदें आपोवया आमी दिंबेर पडुया आनी साक्रमेंतान त्या जेजूक आमकांच आमी भेटून दिवया आमचे कुटाम आमची मोगाचे मनशांक सगळो संवसार सगळी पवित्र सभा रियेक लागी सोम्याक आमी भेटून दिवया आनी आराधन करया आनी गावया गीत सकलवा सृष्टिसिदा सकलवा सृष्टिसिदा देवनिगे आराधने रक्षೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ वही बाबा बहिणी पवित्र त्रिंदा दिसो देव आमचे मध्ये या उंड्या रुपार आदार आसा या सगळ्या सृष्टीचो तुजो आनी म्हजो रचणार तुझ्या आनी म्हज्या जिविताक रोप्यो दिल्लो देव तुझ्या आनी म्हज्या मोगान बाबा बहिणी या संवसारांत मनशा रुपार आयिल्लो स्वामी जेजू क्रिस्त तुझ्या आनी म्हजे खातीर उंड्याचे रूप कण घेवन मनशाच्या सुखा दुखांत वांटेली जाल्लो देव या संवसारांत बियान कंगाल जाल्ल्या मनशाक ताचे संगत रावून धैर्य देवच्याक उंड्या रोवपाचें उंड्याचे रूप घेतिल्लो तो जेजू क्रिस्त वय बाबा बहिणी केदळ आमी ताका आराधन करता केदळ या सोम्याचेर विश्वास दवरता केदळ या सोम्याक बावार्थान उलो मारता तेदळा बाबा बहिणी आमचें बे पयस जाता कित्याक या संवसाराच्या सर्व संगतीचेर वायट आनी खोटेपणाचेर देवसाराच्या सत्यांचेर वाऱ्या वादळांचेर पिडे शिडेचेर हर एकाचेर अधिकार आसलो स्वामी जेजू क्रिस्त बाप पूत आनी पवित्रत्म त्रिंदा दिसो पवित्र देव उंड्या रुपार आमचे मदें आसा
आणि तो आमचे बेपयस करता. 2000 वर्सां आदी भाऊ भयणी याच सोम्यान कितलेशा लोकांचे पिडा गुण केल्ली. कितलेशे जाणांनी ताका उलो मारिल्लो. दाविदाच्या पुता म्हजी बेरमोत पावलें बरते मेवान आनी ताची दिश्ट ताणें ताका पाटी दिली. आरीकर आयलो सोम्याची काकुट मागून आनी त्या आरीकराक उठनी सहल म्हणलें ताणें. कानान श्री आपले अपमान बघून तरी कितें दुःख करिनासतना बेजारय करिनासतना ती सोम्याच्या फाटल्यान आयल्यानी म्हणा लागली म्हज्या धुवेक गूण कर. गूण केलें जेजून तिका. बाबा भयणी ह्या सोम्याची सावळी वाटेन तो चलतना त्या सोम्याची सावळी पेडेस्तांचेर पडटाली. मार्ग देगेर आनी दवरताले पेडेस्तांक तांकां ती पिडा गूण करताली ताची सावळी. असलो शक्तिवन सोमी आज आमची सहर पिडा चिडा गूण करता. बाबा भयणीनो आमचे तें मोग भरता. मोग दिवंक आयलोलो सोमी. ह्या सोमतारांत कोणूच आमी ताका नाका जाल्लें नांव सांडून गेल्ल्यांक सोदून आयिल्लो बरो गवळी तो उखल तांकां घेवन आपल्या कांद्यार घालून त्या शेळयांक बाचाव केल्लो सोमी भाव भयणी हांगासर आसा. आनी आज हांव आनी तुमी देवाचो मोग ह्या संवसारी जिवितांतराचो मोग आमकां थोडे फावटी अनुभव जावंक जायनातल्या वेळार निराशेन पडले आमकां आपलो मोग भरपूर आमचेर वतून आमच्या मोगा खातीर भावा भयणी कुर्सार मरून आपल्या रक्ताचे थेंबे पर्यंत आमचे खातीर वारून मोग कितें म्हणलो कार्यान दाखोवन दिलो. सोमी तुज्या आनी म्हजे मुखार आसा. त्या सोम्याक बाबा भयणीनो आमी आराधन करून आसा. मागया आमी सोम्या आज आमकां धैर्य दी, आमकां बळ दी. आराधन करता हांव तुका सोम्या. आमचें जिवीत तुका समर्पित हांव. आमचें बें तुका समर्पित हांव. आमची पिडा आशिल्लो तुका समर्पित हांव जेजू. आज आमचे पातक वायट आनी कोटेपणाचे जिवीत जेजू काळोख आमचे भितर वतलो सगळो तुका समर्पित हांव जेजू. कान उडय आमकां उजवाडाच्या जिविताक हाड म्हण आमी मागया आनी सोम्याची सुटका आमी मागया. भलायकी मागया आनी सोम्याक आराधन करया. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ. ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ. ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. बाबा भयणी काळजांत तावन आमी सोम्याक आराधन करया. कित्याक बाबा भयणी 2000 वर्सां आनी कितलीं तरां ह्या सोम्याचरशीं आयिल्लीं जिविताची वाजानां घेवन बरें घेवन खंत टेन्शन बेजाराई निराशा बाबा भयणी ह्या निराशेंत खरगोन जिविताचे ह्या बरें होवन त्या दैत्य कश्टांचे वजनां वोवून सलवल्लीं नित्राण जाल्लीं सोलोंक तांकां नातलीं जियोच्या जीव कसो आसात म्हूण बगलीं सोम्या सरशी आयिल्लीं आनी जेजून तांची वजनां हाळू केलीं. येया तुमी म्हजे सरशी कश्ट केल्यानो वजन वावयतले न्हू
हांव तुमकां विशव दितलो. हे या तुम्ही कष्ट तेल्यानो, वजान वयतल्यानो, जिवितांत आर्थीक वजना वयतल्यानो, जिवितांत कष्ट भोगतल्यानो, जिवितांत सांडून गेल्लेल्यानो, मोग नासतना जियेतल्यानो, एकसूरपणान जियेतल्यानो, कंदी बेजारान जियेतल्यानो, भिये नाकात. म्हजे सरशी येया, म्हजे सरशी तुमी येया. हांव आसा तुमचे सांगता. म्हजें वजन हाडू, म्हजे सांगता येया. हांव तुमकां विशव दितलो. हांव तुमकां भलायकी दितलो. हांव तुमकां मोतीक समाधान दितलो. हांव तुमच्या जिविताक उजवाड दितलो. हांव तुमकां वाड दाखयतलो. तुमकां चलोवंक तांकां नेतले हांव तुमकां उखल व्हरतलो. तुमचे बेजार हांव मुजेर घेतलो. तुमच्या काळजाचे गाय गूण करतलो. तुमच्या मोतींतले बेजार हांव पयस करतलो. तुमची सलवणी हांव नाच करतलो. हांव आसा, हांव जिवीत असो देव. ह्या संवसारांत मोग हाडनायलो देव तुजे खातीर. बाबा भयणी, हांव आसा तुजे सांगता. चिंतचे नाका, खंत करची नाका. वय बाबा भयणीनो, आसलो सुमी आमच्या मुखार आसा. ह्या संवसार जिवितांत बाबा भयणी आमी तवळ ताळणेक सांपडता. परीक्षा जाता, आमच्या आत्मीक परीक्षा जाता, जिविताची परीक्षा जाता. केदाळा कितें जाता, भावार्थाची परीक्षा जाता. केदाळा आमी पडटा, केदाळा सुकून पडटा. केदाळा देवसाराच्या दवल्यांक आमी सांपडटा. केदाळा वायट आनी कोडेपणाच्या जिणेक सांपडटा. केदाळा आमच्या लैंगीक ओडण्यांक सांपडटा. केदाळा आमी पोटाच्या बुकेच्या आशेक सांपडटा. केदाळा पयशे, माती आनी ह्या संवसाराच्या वस्तूंच्या आशेक सांपडटा. भाऊ भयणीनो, हांव आनी तुमी कोणूच सुनेना. आमचे जिवितांतलें अस्कत असल्या अस्कत जिवितांत आपल्या ताळण्यांचेर जैत उरलो. संवसाराच्या आशेक बली जायनासतना, पयशांच्या आशेक बली जायनासतना, अधिकाराच्या आशेक बली जायनासतना, वस्तूंच्या आशेक बली जायनासतना, ह्या संवसाराच्या ओडण्यांक सांपडनासतना देवसाराचेर ताळण्यांचेर वायट सक्त्यांचेर जैत वेल्लो सुमी आमचे मुखार आजार आसा. तो आमचें बोळ, तो आमचें बोळ बाबा भयणीनो. ह्या संवसारांत जोसोंक आमकां धैर्य दिता. ह्या खातीर पवित्र आत्म्या ताणें आमकां दिला. धैर्य दिवचो पवित्रत्मो, सताचो पवित्रत्मो, उजवाड दिवचो पवित्रत्मो, कृपेची सकत दिवचो पवित्रत्मो ताणें आमकां दिला. त्या पवित्र आत्म्यान आमी भरता आनी ह्या वेळार संवसाराच्या सक्त्यांचेर झुजोंक आमकां बळ मेळटा. बाबा भयणी, ह्या संवसारांत दुस्मानकाय, राग, द्वेश, खोटेपणू, जिद्द, हागे आज मनशांत दिसून येता. आनी हांव आनी तुमी असल्या वातावरणांत आसा बाबा भयणी. म्हणजे ते असो राग वर्सां गांठल्यान कोणा विरोध दवरलो राग, कोणाचेर हांवें जळटा तो द्वेश म्हज्या काळजांत. म्हणजे तेंतले हागे आनी जिद्द एका आग्याच्या विखाबरी, कुस्त्या आग्याच्या विखाबरी म्हजे भितर आसचें तें वीक दुस्मानकायेचें. बाबा भयणीनो, त्या दुस्मानकायेच्या विखाचेर झुजोंक, तें वीक कान उडोवन म्हाका म्हजें काळीज नितळ करूंक, मोगांत, देवाच्या मोगांत हांवें जियोंक. तोच मोग बाबा भयणी म्हज्या घरांत, म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या सैऱ्या दैऱ्या मदें, म्हज्या शेजाऱ्या मदें, म्हज्या इश्टामंत्रा मदें, हांवें काम करचे कडेन, इस्कॉलांत, इगर्जेंत, फिरगजेंत, भावा भयणीनो, आमच्या देशांत आमी जियोच्या लोकां मदें हो मोग जियोंक जेजू आज आमकां सकत दिता. त्या सोम्याक आमी आराधन करया आनी त्या सोम्याची सकत सोडया आनी त्या सोम्या मुखार तकले भागवया आनी गावया. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಶೋಧನೆಯನ್ನೆದುರಿಸಲು ದೇವರ ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ
ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ हालेलुया हालेलुया आराधने यीशुवे स्तुति वंदन आराधने यीशुवे अर्गाहुला चित्त कमई बांजतु हालेलुया 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 मेरा गुण कर देवा आप जब बेपेश कर जा देवा आराधन तो का नमान तो का सदी तो को प्राप्त कर जे यागन तंदरांत मत रामचर बेपेश कर जा देवा वाट सत्य जे जुंदला जैते वंदे वाय मुख या संसारात मोगंडल मोघाळ जेजू आशीर्वाद ममंत हालेलुया 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 इगडी बोर बाबा बहिणीनो सोम्याचे रमी दिष्ट गलिया बाबा बहिणीनो आम्ही संतोष पावजे we should rejoice because Jesus my savior is with me हांवें संतोष पावजे कित्याक म्हजो सोडवणदार म्हजे संगी आसा संसाराच्या सक्तींचेर जैत वेल्लो मरणाचेर जैत जावन जिवन चल्लो सगळ्या मनुष्यकुलाच्या या वाईट सक्तींचेर जैत वेल्लो मनुष्यकुलाच्या कश्टांचेर जैत वरून आमकां सुटका दिल्लो जेजू आमचे मदें आसा आमी संतोष पावूंक जाय ह्या देवाक आमी अर्सूंक जाय ह्या देवाक आमी ओगलाप दिवंक जाय आमी काळजांत तावन ताका ओगलाप दिवया तुमची जाप सर्वेस्परा आमच्या रक्षका आमी तुका वगळशिता सर्वेस्परा आमच्या रक्षका आमी तुका वगळशिता सर्वेस्परा तूं आमचें बळ आनी आमचें रक्षण कवच सर्वेस्परा आमच्या रक्षका आमी तुका वगळशिता सर्वेस्परा तूं जावन आसाय हांवें लिपसो जागो आनी म्हाका रक्षण दिवचो कवच सर्वेस्परा आमच्या रक्षका आमी तुका वगळशिता सर्वेस्परा तूं म्हज्या जिविताचो सर्यो आनी म्हज्या जिविताक उजवाड सर्वेस्परा आमच्या रक्षका आमी तुका वगळशिता सर्वेस्परा तूं तुजेर विश्वास दवरतलेंचें आनी सर्वांचें रक्षण कवच सर्वेस्परा आमच्या रक्षका आमी तुका वगळशिता सर्वेस्परा अस्क जावन आसा म्हाका तूं म्हजें बळ सर्वेस्परा आमच्या रक्षका आमी तुका वगळशिता सर्वेस्परा तूं म्हाका आसरो दिवचें कडाप सर्वेस्परा आमच्या रक्षका आमी तुका वगळशिता सर्वेस्परा म्हज्या कश्टां विघ्ना वेळार म्हज्या अनवरा वेळार तूं म्हजो आसरो सर्वेस्परा आमच्या रक्षका आमी तुका वगळशिता सर्वेस्परा म्हज्या जिवितांत वाऱ्या वादळ येतना आनी दगींत आनी सावळेंत तूं म्हजो दगींत तूं म्हाका सावळी आनी म्हजो आसरो सर्वेस्परा आमच्या रक्षका आमी तुका वगळशिता सर्वेस्परा तूं जावन आसाय वादळांत रक्षण सुक्या धरणीर वाळच्या उदकाच्या वाळ्या सारको दणसल्ले भुंयक
कडपाचे सावळे सारको सर्वेस्परा आमच्या रक्षका आमी तुका उगोळशिता सर्वेस्परा तूं जावन आसाय आसरो ह्या संवसारांत दणसतेल्यांचो सर्वेस्परा आमच्या रक्षका आमी तुका उगोळशिता सर्वेस्परा तूं जावन आसाय आमचो आसरो आमच्या कश्टांत आनी दुखांत सर्वेस्परा आमच्या रक्षका आमी तुका उगोळशिता सर्वेस्परा तूं जावन आसाय आमच्या कश्टांच्या वेळार आमकां आधार सर्वेस्परा आमच्या रक्षका आमी तुका उगोळशिता सर्वेस्परा आमच्या जिवितांत विशय सोदून येतना तूं जावन आसाय आमचो विशय सर्वेस्परा आमच्या रक्षका आमी तुका उगोळशिता सर्वेस्परा तूं जावन आसाय म्हजें कडाप आनी म्हजें कोठें सर्वेस्परा आमच्या रक्षका आमी तुका उगोळशिता सर्वेस्परा तूं जावन आसाय म्हाका रक्षण दिवचें रातीच्या काळोखान उज्याचें कोठें सर्वेस्परा आमच्या रक्षका आमी तुका उगोळशिता सर्वेस्परा तूं आमकां आमचो द्वेश करतल्याच्या हातांतले आमकां निवारताय आनी आमचे दुस्मानाच्या हातांतले तुमकां सोडयताय सर्वेस्परा आमच्या रक्षका आमी तुका उगोळशिता सर्वेस्परा तूं आमकां तुज्या परचेक खजान काल सांडिसोनाय सर्वेस्परा आमच्या रक्षका आमी तुका उगोळशिता सर्वेस्परा शिकारेकाराच्या पासांतले आनी मारेकार खेस्ते बिड्यांतले आमकां तूं निवारताय सर्वेस्परा आमच्या रक्षका आमी तुका उगोळशिता सर्वेस्परा खोटेपण आधार तेल्याच्या हातांतले तूं आमकां निवारताय सर्वेस्परा आमच्या रक्षका आमी तुका उगोळशिता सर्वेस्परा आमच्या जिवितांत आघातांतली आमकां तूं निवरायताय सर्वेस्परा आमच्या रक्षका आमी तुका उगोळशिता सर्वेस्परा कुमकेक आमी तुजे लागीं बोब मारतना आमची बोब तूं आयकताय सर्वेस्परा आमच्या रक्षका आमी तुका उगोळशिता सर्वेस्परा आमच्या कश्टाच्या वेळार तूं आमकां कुमो करताय सर्वेस्परा आमच्या रक्षका आमी तुका उगोळशिता सर्वेस्परा एका कोंबयेन आपल्या पिलांक पाकाट्याच्या सावळेंतली पयल्या बरी तूं म्हाका तुज्या पाकाट्याच्या सावळेंतली पोंद दवरताय सर्वेस्परा आमच्या रक्षका आमी तुका उगोळशिता सर्वेस्परा हांव भुकेत आसतना तूं म्हाका जिवीत असो उंडो दिताय सर्वेस्परा आमच्या रक्षका आमी तुका उगोळशिता सर्वेस्परा हांव पिड्यान पडतना म्हजी पिडा तूं गुण करताय सर्वेस्परा आमच्या रक्षका आमी तुका उगोळशिता सर्वेस्परा सदांच कितले पावटी जावं दी म्हणजे मागण्याची तूं बेपरवा खरी नाही सर्वेस्परा आमच्या रक्षका आमी तुका उगोळशिता सर्वेस्परा म्हजी हर एक फातकां तूं बक्षिताय आनी तुज्या मोगान म्हाका वेंगून धरताय सर्वेस्परा आमच्या रक्षका आमी तुका उगोळशिता सर्वेस्परा तुजें तें काळीज म्हाका बचाव करूंक आनी मोग करूंक अत्रेकतें आसलें सर्वेस्परा आमच्या रक्षका आमी तुका उगोळशिता सर्वेस्परा तुजें तें उतर दोन तरेच्या तालवारी बरी सक्तीवन म्हाका बचाव करता सर्वेस्परा आमच्या रक्षका आमी तुका उगोळशिता सर्वेस्परा म्हजे दुस्मान आवराच्या लोटा भशेन म्हाका नाश करूंक येतना तूं म्हाका जैतचें बोंदेर सर्वेस्परा आमच्या रक्षका आमी तुका उगोळशिता सर्वेस्परा तूं म्हजें रक्षण आनी म्हजें आदराचें कवच हांव भियान हांव कंगाल जात आसतना तूं म्हाका धैर्य आनी विश्वास दिताय सर्वेस्परा आमच्या रक्षका आमी तुका उगोळशिता सर्वेस्परा तूं म्हाका तुज्या दोळ्याच्या बावले भशेन मोगान सांबाळटाय सर्वेस्परा आमच्या रक्षका आमी तुका उगोळशिता सर्वेस्परा आमी रडतना आमची दुखां तूं पुसताय सर्वेस्परा आमच्या रक्षका आमी तुका उगोळशिता सर्वेस्परा आमी दुखांत आसतना आमकां तूं बुजयताय सर्वेस्परा आमच्या रक्षका आमी तुका उगोळशिता सर्वेस्परा तुज्या पवित्रपणांत आमकां एकवटायताय आमच्या पातकांतली दुंकां आमची जीव तूं पवित्र करताय सर्वेस्परा आमच्या रक्षका आमी तुका उगोळशिता सर्वेस्परा मरण आमचेर झंपय मारूंक येता आसतना त्या मरणांतले तूं आमकां राखताय सर्वेस्परा आमच्या रक्षका आमी तुका उगोळशिता सर्वेस्परा आमच्या जिवितांत जायते पटी आमचे कश्ट उतरोंक आमी ताकद्यांतले हात धरून तूं आमकां ते कश्टांत ते उतरयताय सर्वेस्परा आमच्या रक्षका आमी तुका उगोळशिता सर्वेस्परा तूं म्हजो मोग करताय सर्वेस्परा आमच्या रक्षका आमी तुका उगोळशिता बाबा भयणी कसलो मोग पळया आमच्या देवाक आमी कितलें होगलाप दिले रे पावना कितलें हरसले रे पावना कित्याक आमच्या देवाचो मोग तसलो असल्या मोगांत आमी आसां तर एक घडी बरो ह्या देवाक आमी हरसिया तसो मोग न्ही हाळन
ताचे वर्तेपण आमी गावया आनी देवा कडसून आमी एक कडीभर गीत गावया. हांव होगळप दिता जेजू, हांव होगळप दिता जेजू, हांव होगळप दिता जेजू म्हज्या काळजां. हांव होगळप दिता जेजू, हांव होगळप दिता जेजू, हांव होगळप दिता जेजू काळजां. हांव हरगां दिता जेजू, हांव हरगां दिता जेजू, हांव हरगां दिता जेजू म्हज्या काळजां. हांव हरगां दिता जेजू, हांव हरगां दिता जेजू, हांव हरगां दिता जेजू काळजां. तूं राव सोम्या जेजू, तूं राव सोम्या जेजू, तूं राव सोम्या जेजू म्हज्या काळजां. तूं राव सोम्या जेजू, तूं राव सोम्या जेजू, तूं राव सोम्या जेजू काळजां. तूं राव सोम्या जेजू काळजां. तूं राव सोम्या जेजू काळजां. इकडी बोर बाबा बहिणी, देवाचें उतर आमी आयकूंक वेच्या आदी पवित्र आत्म्याची सकत मागया. देवाचें उतर आमच्या जिविताक बोवाळू. देवाचें उतर सगळे मनशाचें बेपयस करता. देवाचें उतर उसांबळ दर्यो शांत केल्लो तो सगळो संवसारच शांत करता. देवाचें उतर आमकां उसवाड्याच्या वाटेन चलयता. देवाचें उतर आमच्या जिवितांत काळोखांत आमकां सारक्या वाटेन चलयता. मोतीचे बेजाराय पयस करता. आमच्या काळजाचे गाय गुण करता. भलायकी दिता, समाधान दिता. हें देवाचें उतर आमी आयकूंक आमची काळजां मनां तयार करया. पवित्र आत्म्याची सकत मागया. बाबा भयणीनो, 2000 वर्सां आदीं जेजूचे शिश कशे बियान भितर लिपोवन बशिल्ले, तांचे धैर्य सुकल्लें, ते बियान बरोवन गेल्ले. आपणाक केदळा ये जुदेव लागाड करतीत. आपल्या आमच्या मिस्त्रीक तांणी व्हेलो, आमच्या मिस्त्रीक तांणी कुरसायलो, आमच्या मिस्त्रीक आमचे दोन पयस केलो. आतां आमी अनाथ जाल्या आनी मुखली सती आमची कोण ना. देखून आज ते पवित्र ते देखून ते भितर लिपोवन बसले. हेरांतवन ते विंगड रावले. पूण देवाचो पवित्र आत्मो आतांचेर आयलो. जेजून बसयल्लो आत्मो तांचेर देवल्या वेळार ते धैर्यान भरले, भायर आयले, तांचे मेन पयस जालें. आनी कोणाक भियेले नात, मरणाक ते भियेले नात, पिडेक ते भियेले नात, मनशांक ते भियेले नात, वायटाच्या सक्तीक भियेले नात, सैतानाच्या सक्तीक ते भियेले नात, खंयच्याच संवसारीक ते भियेले नात. बागार मोग करच्या एका देवाक मात्र ते भियेले. जीव दिवच्या सोम्याक मात्र ते भियेले. कृपा दिवच्या कृपे दाताराक मात्र ते भियेले आनी ताचे खातीर जिवंक लागले. आनी त्या वेळा बाबा भयणी तो भावार्थ ते घट जालो आनी तांचे जिवीत नवें जालें. आज तोच पवित्र आत्मो एक घडी भर आमी मागया. आमकां गरज आसा पवित्र आत्मो. बाबा भयणीनो, ह्या दिसांनी आमचे थंय जायतें बें बरोवन गेलां, जायतें बें बरोवन गेलां. पिडा शिडा, कश्ट, कांत, बेजाराय, विघ्नां, अनवरां आनी कोरोना पिडे उर्मी मनीस कंगाल जाला. आनी ह्या दिसांनी परत आमच्या देशाचेर जावचें आक्रमण चिनातावन झुजाचें भें आमचे थंय उपजयता. ह्या बियाच्या वातावरणांत आमी आसां. त्या देखून बाबा भयणीनो, एक कडेन बोर पवित्र आत्म्याची सकत आमी मागया आनी त्या पवित्र आत्म्याच्या उसवाडान भरचे खातीर आमी एक घडी भर आमकांच समर्पया आनी पवित्र आत्म्याची ससाय मागया. पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या,
आमचेर देवून ये तूं आमचेर देवून ये जेजून बसयल्या पवित्रत्याये पापाच्या तूं देवून ये जेजून बसयल्या पवित्रत्याये पापाच्या तूं देवून ये मोगाच्या आमचेर देवून ये मोगाच्या आमचेर देवून ये आमच्या दुखांत बुजवून दिवंक ये आमच्या कश्टाक तूं आदार जावन ये आमच्या कश्टाक तूं आदार जावन ये आमच्या हत्याक तूं उजवाड जावन ये जेजून बसयल्या पवित्रत्याये बापाच्या तूं देवून ये तूं देवून ये हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे आसो माते वाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका ये सौम्या देखून मनशांक भियेनाकात कुडीसो जीव काडटेल्यांक भियेनाकात कित्याक ते आत्म्याचो जीव काडूंक शकनात बगार कूड आनी आत्मो दोनी एम कोंडांत नाश करूंक शकतेल्याक भियेया गिरबोजो पयशाक दोन विकतात न्ही गे तरी पूण तांचे भितर एकच एक तुमच्या बापाच्या कबलाते विणे भूंय पडना तितलेंच वे तुमच्या माथ्याचे केस लेगून सक्कड मेजून दवरल्यात देखून तुमी भियेनाकात जायत्या गिरबुजां प्रास कितल्याकी चड मोलाचे तुमी देवाचें उतर ये वखणी तुका क्रिस्ता भावया बाबा भयणीनो हे घडी भर आमी हें देवाचें उतर नियाळ करया बे मनशाक एक बे म्हण आसा
देवाचें बें आसा, मनशाचें बें, संवसाराचें बें. देवाच्या बिया विशांत खंडी जावन हांव आनी तुमी जाणाव बाबा भयणीनो तें आमकां गरजेचें. पूण साबार फावटी संवसाराक आमी भियेता. थोड्या दिसा आदीं एकलो मानेस्त म्हाका मेळ्ळो आनी म्हज्या लागीं म्हणा लागलो, फादर परवां जावन मीस आरंभ जाता गे. वय बेसाहेबान आदेश दिला मीस आरंभ जाता. फादर मिसा कसो बें दिसता फादर. खंय मिसा गेल्ले कडेन कोणा आतावन एकले आतावन म्हाका पिडा आयली तर म्हजें जिवीत कशें म्हाका बें दिसता. हांव खंय भायर वचोंक ना फादर, घडयाळ पेंटेक समेत वचोंक ना. हांवें आंगडी जाल्यार कोणा दुसऱ्या धडचें मस्त बें दिसता फादर म्हाका कोरोना येत म्हणून. बें थोडे फावटी लेका व्हरतें बें. बें मनशाक कंगाल करता. थोड्या पिडेचें बें. थोड्या तेंपा आदीं एकलो मानेस्त सुमार 70 वर्सांचो तो म्हणा लागलो, फादर कालें की म्हाका बें दिसता. म्हणजे अर्ध्यांत आनी कालें की एक जाल्ले पर्यंत जाता. म्हाका ती घडी चिंतना बें दिसता. कित्याक फादर तशेंत आमच्या शेजाऱ्याक एकल्या जाल्लें अशें जातालें, मागीर ताका कॅन्सर जालें, तो लंग्स कॅन्सर जावन मरण पावलो. म्हाका एक तर बें दिसता फादर. फाटल्या थोड्या दिसां आदीं म्हाका एक फोन आयिल्लें आनी ह्या वेळार ह्या फोनार एक स्त्री म्हाका फोन करून सांगूंक लागली, फादर तुमचें आराधन पळयलें हांवें, म्हजे खातीर मागा फादर म्हणलें. हांवें सांगलें कितें जाता तुका? फादर म्हाका बें फादर. आमच्या संवसारा आमच्या सांगता काम करना ती एकली स्त्री ती कॅन्सर जावन पोटाचें कॅन्सर जावन मरण पावल्ली. थोडे फावटी म्हाकाय पोटांत अशें दूख येतना बें दिसता फादर म्हाकाय कॅन्सर येता कोण ना म्हणून. भाव भयणीनो पळया, बें मनशाक पिडेस्त करता. बें मनशाक कंगाल करता. कितलेशे मनीस भलायकेन आसले बिया वरवीं पिडेस्त जातात आनी हें बें तांचें जिवीत पाड करता. थोड्यांक फुडारचें बें म्हणजे काम गेल्यार कितें करचें, परवां कशें जिवचें, लोन कशें फारीक करचें, बें खंत टेन्शन. बाबा भयणीनो हाचे मदें आमी कंगाल जावन वेता. थोड्यांक मरणाचें बें, हांव मरतां कोण ना म्हणून, मरतां कोण ना म्हूण बें. आनी थोड्यांक मुखल्या फुडाराचें म्हणजे भुरगीं वाटेर घालतीत गी भियांत जिवचें आसता. भुरगीं आसात परिक्षेचें बें, थोड्या वडिलांचें बें. बाबा भयणीनो अशें जाल्यार भियांत आमी जियेता. बें मनशाचें जिवीत पिड्ड्यार करता. बें मनशाचो भावार्थ दंडळयता. बें मनशाक आनी चड पिडेन पडचे बरी करता. बें मनशाक कंगाल करता. बें मनशाक निराशेक लोटता. बें मनशाक बाबा भयणीनो मानसीक खिन्नतेक डिप्रेशनाक थोडी फावटी लोटता. जायते फावटी बें मनशाक आपलें जिवीत आखेर करूंक पावता. बें बाबा भयणीनो आज देवाचें उतर आमकां सांगता भियेनाकात. भियेनाकात. वाय आर यू फियरींग? कित्याक आमकां बें? बाबा भयणीनो ह्या संवसारांत कितें घडटा तें कोणूच आडावंक शकना. आमी मनीस एक पिडा येता जाल्यार ती पिडा हांव आनी तूं आडावंक शकना. बगार आमकां राखतलो देव, आमकां रचतलो देव मात्र तें आडावंक शकता. हें आमी समजून काड घेवया. कोणूच मनीस भियोन बरो जाल्लो ना. भियोन मनीस आनीक चड पिडेस्त जाता शिवाय, मनीस आनीक चड भावार्थान दंडळटा शिवाय
पिया वरवीं मनीस आनीक चड अस्क जाता शिवाय बळवंत जालो ना. देखून देवाचें उतर आमकां सांगता भिये नाकात. मनशांक भिये नाकात, पिडांक भिये नाकात, कश्टांक भिये नाकात, आनवारांक भिये नाकात, वाऱ्या वादळांक भिये नाकात, सलवणेक भिये नाकात, भिये नाकात. देवाचें उतर आमकां सांगता भिये नाकात. बाबा भयणीनो, आज आमकां हें गरजेचें. कित्याक आमी भियोन असो? आमी देवाचीं भुरगीं. बाबा भयणी, एक ल्हानशें भुरगें एका आवयच्या हातांत आसा, बापायच्या हातांत आसा, तें भियेता? ती आवय बाबा भयणीनो त्या भुरग्याक राखता म्हण तें जाणा. थोडे फावटी हांवें एक फावटी पळयल्लें, एकलो बापय भुरग्याक काडून अशें वयर उडयतालो, उडोवन ताका धरता. भुरगें भियोना, हांसतालें, किटी 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 करता हांसतालें. अजाप जालें म्हाका. अशें उडयतालो वयर. कित्याक तें भुरगें भियोना? त्या भुरग्याक गोत्त आसा, हो म्हजो डॅडी, हो म्हजो डॅडी, हो म्हजो डॅडी म्हाका धरता, हो म्हजो डॅडी म्हाका सकला पडोवंक सोडिना, हो म्हजो डॅडी म्हाका बरें कर राखता. बाबा भयणीनो, देव आमकां राखता. आमी देवाचीं भुरगीं. आमी पोरण्या सल्ल्यांत आमी पळयता बाबा भयणीनो, मोइजेचें किर्तन आमी किर्तनगार मोइजेचें किर्तनांत आमी पळयता. निर्गमन पुस्तकांत अध्याय 15 आमी पळयता. इस्रायल परजा ते तांबडो दर्यो उतरून देवाक अर्गां दितात आनी थंयसर तें त्या किर्तनांत मोइजेच्या किर्तनांत आमकां सांगता, सर्वेस्पर म्हजें बोळ आनी गायन. त्या देवाक हांव किर्तन गायता. कित्याक घोड्या सवारांक ताणें उडयल्यात दर्यांत, तांकां ताणें बुडयल्यात, म्हजी सोडवण केल्या. सर्वेस्पर एक झुजारी, सर्वेस्पर हो ताचें नांव. पाराव्याचे रथ आनी पौज उडयल्यान ताणें दर्यांत. कित्याक तो जावन आसा श्रेश्ठ झुजारी. तुजो उजवा सर्वेस्परा पदवेन खरेंच महिमेवंतो, आनी तुजो उजवो हात सर्वेस्परा दुस्मानाची पोड करता. पळया कितल्या अपुरबायची उतरां. आमचो सोमी एक झुजारी. कोणा पासून झुजता? तुजे आनी म्हजे पासून झुजता बाबा भयणीनो. कित्याक आमी भियोवचें? कित्याक आमी भियोवचें? त्याच पुस्तकांत आमी पळयता, देवाचें उतर आमकां सांगता. इस्रायल परजा 14व्या अध्यायांत आमी पळयता, पाराव्याचें सैन लागीं येतना इस्रायल परजा मोइजेक भोव मारता आनी सांगता, कित्याक तुवें आमकां हांगासर हाडलीं? इजिप्तांत आसता आसल्या हांगा पाराव्याच्या हातान मोरोंक हाडलें की तुवें आमकां? कितें म्हणटा मोइजे तांकां? भिये नाकात, भिये नाकात, थीर रावा, बी फर्म. कित्याक सर्वेस्पर तुमकां सोडोवचे खातीर कितें करतलो म्हूण तुमी देखते त्याल. यू वील सी द वंडर्स ऑफ गॉड. देवाची विचित्रां तुमी देखतल्यात. सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो. तुमी शांत रावा, बी काम. सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो. बाबा भयणीनो, आमी कंगाल जाल्या, आमी कंगाल जाल्या, आमी भियेल्या. आमकां ह्या दिसांनी भायर येवंक बीन दिसता. आयताराचें मीस दवरलां, स्टार्ट केलां, आमकां मिसा वचून बीन दिसता. आमी जागृत करीत जाय, खंडीत जावनी, मस्त जागृत करीत जाय. पूण जागृत काय सांगता, आमचे पयस करीत जाय. बाबा भयणीनो, भियोवचें नाका. कित्याक सर्वेस्पर आमचे खातीर झुजता. जेन्ना आमी सर्वेस्पराचो मोग करता, जेन्ना आमी सर्वेस्परा सांगात रावता, जेन्ना आमी सर्वेस्पराच्या हातांत आसा, आमचो सर्वेस्पर आमचे खातीर झुजता. देवाचें उतर आमकां सांगता, शांत रावा. आनी मुखार म्हणटा, तुजी बेतकटी उबार आनी हात दर्याचेर विस्तारून दवर आनी सुके धरणी मदल्यान वाड जातलें. तशें जालें. मोइजेन तो हात उबारलो आनी सुक्या दर्यांत ताणें वाड जाली. बाबा भयणीनो, देव आमचे खातीर झुजता. जोशुआच्या पुस्तकांत आमी पळयता, 6व्या अध्यायांत 20वें वाक्यान आमी पळयता, जेरिकोक ते लागीं पावतात. बासयल्या गांवा भितर सरच्या वेळार कितें करता? कितें करचें? कशें आमी जेरिकोच्या कोठ्या भितर सरचें? कशें बासयलो गांव आमचो करगाण घेवचो? भिये नाकात. सल्ल्याची आर्क पेट घेवन जेरिकोच्या कोठ्या भोंवतणी वसा आनी तुमचे कोंब वसया, देवाक उलो मारा. तशेंच केलें
जेरिकोचे कोट्यांक कस जावन पडले आनी ते भितर सरले. पळय देवाची महिमा. कित्याक आमी भियोवचे? कित्याक आमी भियोवचे? सर्वेस्पोर देव आमच्या सांगता आसतना आमी भियोवचे न्ही. आमच्या कुटुंबांत फादर अशें जाता, आमकां तशें जाता, पिडा येता, कश्ट येतात, अनवर येता, सलवण येता. फादर काल गेले भियोवचे नाका. कित्याक देव आमचे सांगता आसा. भाऊ भयणीनो, देव आमचे सांगता आसा. मते वसोवांजेर अध्याय 8, 20 आनी 3 शीस आनी जेजू दोनी येताले. वारें वादळ येयलें, शीस भियेले, बोब मारली. पूण जेजू तांचे सांगत जातलो, तांकां धैर्य पावूंक ना. ते बोब मारले, मेस्त्रे आमी बुडता. पूण जेजू शांत आशिल्लो. जेजू उबो रावलो. तांच्या मुखारच दर्यो ताणें शांत केलो. दर्याचेर ताणें हात उबारलो. दर्या फर्मायलें, दर्यो शांत जालो. भाव भयणीनो, पळया देवाची शक्त. जर जेजू आमचे सांगत आसा आमी भिवचे कित्याक? वाऱ्या वादळाची जिविताची वाऱ्या वादळान जेजू कंडी जावन शांत करूंक थांगतात. भाव भयणीनो, काल न्ही पोर म्हाका एक संजेर फोन आयलें. एक स्त्री म्हाका फोन करून सांगूंक लागली, फादर गेले त्या आयतारा तुमचें आराधन हांव एटेंड करनासली. म्हाका पयलें उडा आसता, मागीर कतार आयकता डिवायन वड हांव तक्षण गेली आनी आराधनाक बसली. आनी आराधना वेळार जेजू म्हाका इतली एसिडिटी, सगळें म्हणजे हरतें लासतालें. हांवें डॉक्टरा कडेन वचचें आतां खालें करचें म्हणून इतलें उलोवप येतालो म्हाका. आनी ह्या आराधना वेळार हांवें मागलें, आनी फादर तुमी त्या वेळार कितें सम्यान केल्लें, तुमच्या जिवितान केल्लें हांवें तेनी हाडून धैर्य घेतलें आनी मागलें. फादर त्या आराधना वेळार मागलें आसतना म्हजें आराधना करता आसतना म्हजी एसिडिटी गेल्ली. फादर आज 7 दीस जाले म्हणजे कांय एसिडिटीचे कांयच प्रॉब्लेम ना. फादर सोमा जाला म्हणून लागली. भाऊ भयणीनो, पळया देवा सरसंगती साथ दी. देवा सरसंगती साथ दी. आमी भिवची गरज ना. जिवितांची खंयचीच वाऱ्या वादळां सोमितण करता. धर्मदूताच्या कृत्यां पुस्तकांत अध्याय 4 वाक्य 20 आनी 3 आमी पळयता. सुरवेल्या पवित्र सभेंत भावार्थी भियेतात. दोगदुनी उठली. दोगदुनी उठल्या वेळार ते सर सांगता म्हणून मागतात. आनी ते मागता आसतना पवित्र आत्मा तांचेर देंवता. ती सुवात हालता आनी ते पवित्र आत्म्यान भरतात आनी देवाचें उतर परगटूंक ते धैर्य घेतात आनी तांचें बेन पयस जाता. तर बाबा भयणीनो, जेजू आमचे सांगता आसतना आमी भिवचे नाका. धैर्य घेवया, धैर्य घेवया. जेजू कडेन आमी मागया. सगळ्यांक आमकां कश्ट येतात, सगळ्यांक आमकां भें आसता. ह्या दिसांनी आमकां भें आसा. कोरोना पिडा आमच्या घरांत येत, आमच्या कुटुंबांत येत म्हूण आमी भिवचे नाका. धैर्यान रावया, जागृत करया, जागृत करया. आमी कितें करचेंतलें आमचें कर्तव्य करया, पूण भिवचे नाका, भिवचे नाका. कित्याक आमी भिवचें? अर्द्या भियान आमची कित्याक भलायकी पाड करून घेवची. धैर्यान रावया. कोरोना पिडे भिवचे नाका. जर आमकां मिसाक वचूंक या म्हूण बघता अवकाश जाता, या जागृत करया. पूण मिसा गेल्यार देव म्हाका राखतलो. धैर्य घेवया, धैर्य घेवया. कित्याक आमच्या देवाक आमकां राखूंक तांकां न्ही, खंडीत जावन राखतलो. आमी जागृतकाय घेत आसतना खंडीत जावन सोमी आमकां राखता. अलक्षा करूंक जायना. अलक्षा केल्ल्या वेळार सोमी आमकां राखूंक शकना. पूण आमची जर तर आमची जागृतकाय करना, आमी कितें आमच्या बाबतीन कितें सोमी आमकां करूंक आसा तें करना, आमी जर तर देवाचेर बाबर्थ दवरून मुखार वता भाव भयणीनो, आमकां कांयच जायना. आरेगार गेलो, ताका उखल मेलें, ताका पाक्यासून सकला देवून जायना. पाक्याच्या नळ्याक आनी तकला देंवले. पूण ती आडकळ उतरून गेलो. कितें करीत आसलें तो धैर्यान गेलो. फाटीं वचोंक ना. लोकांची केटां सामन तो फाटीं वचोंक ना. धैर्यान पाक्याच्या नळ्याक आनी ताका सकला देंवलो. आरेगार बरो जावन फाटीं गेलो. भाव भयणीनो, आमकां खंडीत जावन जेजू बचाव करता. भिवचें नाका, भें पयस करया. मुखल्या दिसा वयच्यान आमकां भें आसा. मस्तानाक आमकां कंत आसा, टेन्शन आसा. मुखले दीस कशे गे म्हणून पयशे नात, काम गेला, लोन कशें फारीक करचें, कालें करचें कळना. मस्त दुसऱ्यांचे पयशे फाटीं दिवंक आसात. बिजनस बंद जाला. कितें कालें करचें,
कितें करचें आमकां सगळ्यांक टेंशन आसा भाव भयणीनो म्हाकाय आसा पाद्रा जावन म्हाकाय आसा तुमकांय आसा सगळ्यांक आसा हर एकल्याक ल्हानतावन व्हड पर्यंत दुबळ्यातावन ग्रेस्त पर्यंत हर एकल्याक तांचे तांचे कश्ट आसा पूण आमच्या कश्टांनी भिवचें नाका धैर्यकाण घेवया लेट्स बी बोल्ड धैर्य घेवया जेजू ते आमी धैर्यकाण घेवया भिवचें नाका कित्याक आमचो स्वामी आमचे सांगाता आसा भाव भयणीनो कीर्तनगार आपुरबायची उतरां आमकां सांगता कीर्तन 91 कितले आपुरबायचें कीर्तन हांव करचें दी कीर्तन उडास करन कीर्तन वाच उल्लेख करता कितें म्हणटा कीर्तन जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयान रावता सर पदवेदराच्या सावळेंत वस्ती करता तो म्हणटा सर्वेस्पर म्हजो आसरो आनी म्हजें कोटें आनी तूं म्हजो देव तुजेर हांव दवरता विश्वास कितें जातलें तो तुका निवारतलो शिकाऱ्याच्या पासांतलो मरणांतली पिडेंतलो तुका राखतलो तुजो देव आपल्या पाकांनी तुका तो धामतलो आपल्या पाकाड्या बंद तुका आसरो दितलो तो तुजें डाल आनी तुजें कवच आनी विश्वासीपण रातच्या आकंतची तिका दिसा वेळार रूप जातल्या बाणाची कसली तुका भिरांत आसची ना काळोखांत भोंवतेले मारीच्या पिडेक काळोखांत भोंवतेले मारीच्या पिडेक कोरोना पिडेक 2 पारचे नाश करतल्या करगा तूं भिवचो नाय तूं कोरोना पिड्याक भिवचो नाय तूं कित्याक तुजो देव तुजे सांगता आसा तुजे कुशीक आधार जावन मरून पडटीत उजव्याक आनी दाव्याक 10,000 आनी तरी तुजे कसरेंच वायट तुका तांकां पावचें ना खरेंच तुज्या दोळ्यांनी तूं पळयतलोय आनी नश्ट्यांक कसली मजुरीत पावतें तूं देखतलोय बाबा भयणीनो कसले आपुरबायची सकत पळया पात्राक तुजो पांय आदाळून धांवच्याक ते तुका सांबाळ धरतले शिवाचेर आनी सप्पाचेर तूं चलतलोय तरुण शिवाक आनी नागाक तूं मस्तितलोय पळया देव आमचे सांगता आसतना कीर्तनगार आमकां सांगता आमकां कसलेंच बेना तर बाबा भयणीनो आतां एक घडी भर आमची गरजो आमी सोम्या मुखार दवरया आमच्या गरजां पासत मागया बाबा भयणीनो जेजू आमचे सांगता आसा ह्या वेळार आमच्यो गरजो ताचे मुखार दवरया पयल्या सुवातेर बाबा भयणीनो जेजू मुखार आमचे भे आमी पयस दवरया पयल्या सुवातेर आमकां पिडेचें भें आसा सबार जाण आमी पिडेच्या भियान भरल्या आमकां सबार जाणांक कोरोना पिडा लागता कोण आमलें भें आसा आमकां सबार जाणांक कॅन्सर पिडा येता कोण नामलें भें आमकां थोड्यांक हार्ट अटॅक जायत म्हणलें भें BP सुरू जायत म्हणलें भें आमकां थोडी पटी हेर कितें आमच्या जिवांत विविध रितीचे पिडेक आमी बली जाता कळ्ळें म्हणलें भें बाबा भयणीनो हर रितीचे पिडेचें भें आमी जेजूक समर्पिया आमच्या गाता आसा जेजू आत्मीक वयस ह्या सोम्यान सबार जाणां पिडेस्तां बरें केल्लें कोडकारांक गूण केल्लें बाबा भयणीनो आरीकराक कूट आनी सल म्हणलें ताणें 12 वर्सां रक्त आसरवान पिडेन कश्टांच्या स्त्रियेक ह्या सोम्यान तिच्या रक्ताची जर सुकयल्ली कश्टान ते सुटका दिल्ली जाय आमी दैत्य कानान स्त्रियेच्या धुवेक ताणें गूण केल्लें कुर्ड्या भारती मेवक ताणें दिश्ट दिल्ली 10 जाण कोडकारां बरें केल्लें बेसयदा थळ्या कडेन त्या आरीकराक गूण केल्लें 30 आनी 8 वर्सां उपरांत भाव भयणीनो ताची पिडे सोसून ताका सुटका दिल्ली तर भाव भयणी माग ह्या घडये तुका भें दिसता माग पिडेचें भें दिसता जेजू कडेन माग तुजे मुखार आसा आत्मीक वयस माग जेजू म्हजी सोम्या म्हजे ती पिडेचें भें लागता ह्या पिडेच्या बिया वरवीं जेजू म्हाका तूं जिवंक कश्ट जाता सोम्या ह्या पिडेच्या बिया वरवीं म्हाका काम करूंक जायना मिसा कुसूंक भें दिसता भायर पेंटेक वचोंक भें दिसता म्हज्या मनशां बट भरसूंक म्हाका भें दिसता म्हजें दिश्ट पडटें काम करूंक भें दिसता जेजू ह्या पिडेंत हांव कंगाल जाता सोम्या म्हजी काकूट कर म्हजें भें कान उडय सोम्या आज हांव भियेनासतना पिडा विशयांत हांव भियेना जेजू आज तूं म्हजे सांगता आसाय तूं म्हाका आपडताय आत्मीक वयस तूं सक्कड पिडेत हांव जेजू आज म्हाका सुटका दी मागया भाव भयणीनो सक्कड मागा तुमी ह्या घडये पिडा आसली तुमी मागा पिडा पिचे भियेत हांव मात्र न्ही पिडेत हांव सुटका दिवचो जेजू ह्या घडये
हर एक पिढा तुमची आसा जेजूक समर्पिया. कितले दीस जावन तुम्ही या पिढ्यांत वळटात, कितले दीस जावन तुम्ही कश्टांत आसात, कितले दीस जावन मानसीक टेन्शन बघतात, कितले दीस जावन डिप्रेशनाक वळख जाल्यात, कितले निराशेक वळख जाल्यात. ह्या पिढे वरवीं तुमचें जिवीत तुम्ही मस्त कश्टांत जाला. रात दीस तुम्ही तुका वळयतात. मागा जेजू कडेन पिढेक पिढा गोण करचो जेजू हांगासर आसा. त्या सोम्या कडेन आमची सगळी पिढा आमी भेटोवया. त्या जेजू कडेन आमची पिढा भेटोवन तुम्ही जेजू आमकां गुण कर जेजून मागया. सोम्यान जेजू आज आमकां आपण आमचे मेन पयस कर. आज या पिढेंतल्यान आमकां सुटका दी जेजू. परत आमी ह्या पिढेच्या गुलामपणान जिवंक आमकां दिनाका जेजू. आमकां इल्ले हात पांय आमचे सडेल जावन दित. आमकां हो जीव आतां तुवें दिल्लो बऱ्या तरान जिवंक जेजू आमकां सकत दी. आमकां सकाळां बरी भलायकी बरी जिवीत दी जेजू. त्या संतोशान जिवंक आमकां दी जेजू म्हण आमी मागया आनी त्या सोम्या कडेन विनंती करया. आमचे संगी तू आसाय, सुखा दुखांत तू संगी आसाय. जेजू दिवन तुजी ससाय, आमकां दिवन तुजी ससाय. बाबा भयणीनो, मागया आमी ह्या दिसांनी विशेष रितीन आमच्या देशा खातीर फाटल्या थोडे दीस जावन बाबा भयणीनो आमकां एक भियाचें वातावरण उपसलां. आमच्या देशाचे 20 सोजेर मरण पावले. देशा खातीर जीव दिलो आनी की जायते सोजेर घायल्ले वळवळून आसात. बाबा भयणीनो, शेजारच्या राष्ट्रान चीनान आमचेर दाट घालूंक प्रयत्न करून आसा. झुजाचें बे आज आमचे भोंवतणी आसा. मुखार कितें जाता, झूज जायत जाल्यार सुलाभ न्ही. कितलेशे जीव वेतले, कितलोसो नश्ट जातलो. आमी कश्टांक सांपडटले. हांव झुजाचें बे आमचे भोंवतणी आसा. तेणें नेपाळ ल्हानशें राष्ट्र नेपाळ तरी भारत जागो आमचो म्हणून तेय आमकां उपात्र दिवन आसात. तेणें पाकिस्तानाचे राष्ट्र भयोत्पादक असल्या कश्टांच्या परिस्थितींत आमी जियेता. बाबा भयणीनो, भारत देशा खातीर मागया. बाबा भयणीनो, असल्या झुजाच्या वातावरणांत आमी जिवन आसतना बाबा भयणीनो देवाची कृपा आमकां गरज मागया. सोम्या जेजू, झुजाच्या मोतमोडांत आमकां सुटका दी जेजू. कधीच भारत आनी हेर देशांमध्ये झूज जायनासतना रावूं दी. शांती समाधान उजोवन दी सोम्या. त्या झुजांत मनशाकुळाचे कश्ट बाबा भयणीनो देवा सरतात आनी ह्या कश्टांतून जेजू तुवें आमकां सुटका दिली. हर रितीन हांवें कधीच आमी कश्टां वळख देना तर जेजू आमकां राग जेजू. आमच्या देशाच्या सोजेरांक राग जेजू. आमचे खातीर ते जीव दितात जेजू. हर रितीन दीस पडटे रात आनी दीस म्हणून लेखीन आसतना त्या आयुश्याच्या थंड जाग्यांनी जेजू आमचे खातीर जीव दितात. आमच्या राष्ट्रा खातीर जीव दितात. झुजतात जेजू. तांकां राग जेजू, ते आमच्या सोजेरांक राग. तांकां सकत दी सोम्या जेजू. त्या चीनाच्या बॉर्डराचेर तुजी सकत येवन दी जेजू. एक मेक मुखार ताणी येनासतना आमच्या राष्ट्राचेर ताणी दाट घालिनासतना सोम्या जेजू शांती सांबाळून घेवंक तांकां कृपा दी. मोगलाचे जो भारत देशा पासून मागतना ह्या दिसांनी कोरोना पिडा आनीक चड विस्तारून आसा. सोम्या, आज आमचो भारत देश 4थ्या स्थानार पावला सगळ्या संवसारांत. असले परिस्थितीक आज सांपडला सोम्या. कोरोना पिडा उणी जावच्या बदला दीस येताना विस्तारून येता, सोडून येता, भियाचें वातावरण उपसून येता. कितलो तो लोक आमचो मरून आसा. सोम्या जेजू, जर ही पिडा अशीच वाडत आमचे जिवीत मस्त कश्टांचे जातले. मोगला जेजू, भारत देशाचेर तुजो हात उबार. वारें वादळ आयिल्ल्या वेळार तुजो हात उबारून धरलो तुवें. तो देव तूं जावन आसय. सोम्या, पोरण्या चल्ल्यांत तूं इस्रायल परचे खातीर झुजलय सोम्या. आज आमचे खातीर झुजो सोम्या.
या कोरोना पिडेतान आमकां सुटका दिवचे खातीर जेजू तुजी दैवीक कृपा धराण वळून दी. भारताच्या पंथान पंथा हर एका राज्यांत हर एका जिल्ह्यांनी हर एका पेंटेनी हळ्यांनी सोम्या तुझे आमलेक रगत अभिषेक कर. तुझ्या आमलेक रक्तान सोम्या जेजू या पिडेतान सुटका दी आनी आमकां राख जेजू. आमचे भारत तुका समर्पण आमी मागता. आमचे संगीत आसाय सुखा दुखांत तूं संगी आसाय जेजू दिन तुजी ससाय आमकां दिन तुजी ससाय. मागया बाबा भयणीनो, आज आमी विशेष रितीन पुढाराच्या अभियानात आसल्या खातीर आज आमचो कितलोसो लोक पुढाराच्या अभियान बरोवन गेला. पुढाराची कंत दोस्ता बे कितल्याशा लोकांच्या गल्पान खाम गेला. दिसपडतो ग्रास ना जाला. कितलोसो लोक आज घरा बांदल्यान लोन बांदूंक तांगरांतल्या परिस्थितीर आसात. कितलेशा लोकांक काण गेले रीण पाटी दिवची तांक ना. कितलेशा लोकांक घराक वरवी हाडची खर्चे हाडचे कश्ट जाल्यात. कितलेशा आज जणांक तांच्या ऑफिसांतल्या काम सांबाळ दिवंक कश्ट जाल्यात. कितलीशीं टिचरां आज भुरग्यां फीस दिवंक कश्ट जाल्ले वरवीं आज तांकां सांबाळना जाला. पुढाराचें भेंद आसता. भाव भयणीनो, असल्या कश्टांत आसात मस्तुदाना. असली उत्पत्ती उणी जाल्या. कुटाम कशें पोसचें, घर कशें सांबाळचें, असली कंत मनशा सोडून येता. फॅक्टरी बंद जाता. काम कशी फॅक्टरी चलोवची, कशें आनी दीस काडचे, कशें आमचे दीस पडटा जिवीत चलोवचें म्हळ्यार कंतीन सगळो संवसार जियेता. सोम्या काकुळत कर. असल्या वेळार हे पुढाराचें बे आमचे दोन कान वडय. एक बरें काम मेळोवंक, परिस्थिती सुदरोवंक आमच्या हातान कांय न्ही. आर्थीक परिस्थिती सुदरोवंक, रिणां फारीक जावंक, लोकांच्या कश्टान भायर येवंक, कुटाम सांबाळूंक वाडतकी जेजू तुजे हातान मात्र साथ दी. जेजू आमकां कांय करूं साथ दिना. अस्कद आमी जावन आसा. मोगळा जेजू भुरग्यांक आमी समर्पिता. भुरग्यांक परिक्षेचें बे साबार जाणां भुरग्यांक मुखार शिकप कितें म्हणलें बे. पुढाराच्या वाटेर येवच्या हप्त्यांत भुरगीं परिक्षा बरोवंक येतात SSLCची. ही SSLC परिक्षा बरोवंक येतना आमच्या आवय बापायांक बे कित्याक आमच्या भुरग्यांक खंयसरपणी कोरोना पिड्यार लागत गे. आमची भुरगीं परिक्षा बरोवंक शकतात गी. साबार तेमतान भितर आसात. परिक्षेक शिकोवंक समज जावंक ना. कशें परिक्षे बरयतात, मार्क्स काडटात गी. हाकांत तांणी भे. सोम्या जेजू आमच्या भुरग्यांचो तांच्या आवय बापायचो आकांत पयस कर. सोम्या जेजू इस्कॉलां सुरू जावनात. मुखार केदाळ इस्कॉलां सुरू जातात आमी नेणाव. सोम्या कितलो तेंप येता आमकां सोडना गुत्तो ना. सोम्या जेजू हें बे आमचे तान कान उडय. आमच्या भुरग्यांक बऱ्या तरेन इस्कॉलाचे दीस फावो कर. सोम्या जेजू हें पुढाराचे बे कान उडय. हर एक रितीचें बे आमचे देतले. हर एका कुटुंबांतले बे कान उडय. जेजू आज आमकां सुटका दी आनी या सर बियातान आमकां सुटका दिवन सोम्या तुज्या सक्त्यान आमकां सांबाळ. तुजे लागीं आमी मागता. आमचे संगीत आसाय सुखा दुखांत तूं संगी आसाय जेजू दिन तुजी ससाय आमकां दिन तुजी ससाय. बाबा भयणीनो, आतां आशिर्वाद घेवंक वेच्या हाती आमी देवाची विशेष कृपा आनी काकूळट मागया. हो जून म्हयनो जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक समर्पण दिल्लो म्हयनो आनी जेजूचे पवित्र काळीज आमकां खंडी जावन सांडून घालचें ना. जेजूचें पवित्र काळीज काकुळटेनी मोग दाखयल्लें काळीज आमी तशी काकुळट मागया. सगळ्या संवसाराचेर, भारत देशाचेर
पवित्र सभेचेर आमच्या कुटुंबांचेर भुरग्यांचेर प्रायवंतांचेर युवजनांचेर पिडेस्तांचेर हर एकल्याचेर देवाच्या जेजूच्या पवित्र काळजाची ससाय आमी मागया आनी ह्या पवित्र काळजाच्या ससाय वरवीं आमी ताच्या काकुळतीन मोगान बरोवन देवाचो आशिर्वाद आमी घेवया आनी त्या देवाच्या सक्त्यान आमी बरया सक्कड आमी आतां जेजूच्या पवित्र काळजाक उलो मारया सोम्या काकुळ तमची कर सोम्या काकुळ तमची क्रिस्ता काकुळ तमची कर क्रिस्ता काकुळ तमची कर सोम्या काकुळ तमची कर सोम्या काकुळ तमची कर क्रिस्ता आयकमका क्रिस्ता ऐकमका क्रिस्ता दयेन आयकमका क्रिस्ता दयेन ऐकमका सर्गींच्या देवा बापा काकुळ तमची कर देवा पुता संसाराच्या तारोका काकुळ तमची कर देवा पवित्र आत्म्या काकुळ तमची कर संतिश्रीमात्रिंद दे कास्तेवा काकुळ तमची कर जेजूच्या काळजा देवाच्या मोगाच्या प्रतिरूपा काकुळ तमची कर जेजूच्या काळजा पवित्र आत्म्याच्या बिडारा काकुळ तमची कर जेजूच्या काळजा मनशाकुळाच्या बरवशा काकुळ तमची कर जेजूच्या काळजा बिरमोतीच्या सागोरा काकुळ तमची कर जेजूच्या काळजा पातकाच्या बोगसाण्या काकुळ तमची कर जेजूच्या काळजा मोगान जळच्या आकट्या काकुळ तमची कर जेजूच्या काळजा जानवाच्या भंडारा काकुळ तमची कर जेजूच्या काळजा कुरपेचे झरी काकुळ तमची कर जेजूच्या काळजा भाल्यान पापसरल्या काकुळ तमची कर जेजूच्या काळजा संसारा खातीर रडल्या काकुळ तमची कर जेजूच्या काळजा शांतीपणाच्या उगमा काकुळ तमची कर जेजूच्या काळजा कष्टतल्यांचे सौकासाये काकुळ तमची कर जेजूच्या काळजा दुखेस्तांचे बुजावणे काकुळ तमची कर जेजूच्या काळजा सर्व शेगुणाच्या भंडारा काकुळ तमची कर जेजूच्या काळजा चर काळजांच्या राया काकुळ तमची कर जेजूच्या काळजा संसाराच्या तारणा काकुळ तमची कर जेजूच्या काळजा आमकां सुमेस्तच्या संतोषा काकुळ तमची कर जेजूच्या काळजा आमच्या देवपणान आमकां भागीदार केल्ल्या काकुळ तमची कर जेजूच्या काळजा आमचे खातीर गायल्ल्या काकुळ तमची कर जेजूच्या काळजा आमचे खातीर अकमान भोगुल्ल्या काकुळ तमची कर जेजूच्या काळजा आमकां सवकासाय भासायतल्या काकुळ तमची कर जेजूच्या काळजा पातक्यांचे बाचावे काकुळ तमची कर जेजूच्या काळजा मरतेल्यांचे बरवशा काकुळ तमची कर जेजूच्या काळजा आमकां बापा ते एकवट येयल्या काकुळ तमची कर जेजूच्या काळजा आमचे खातीर कुर्साचे मरण सुसुल्ल्या काकुळ तमची कर जेजूच्या काळजा शांतीचे कुवरा काकुळ तमची कर जेजूच्या काळजा सुश्लिकायच्या शिखरा काकुळ तमची कर जेजूच्या काळजा मान आनी उगळा पवो जाल्ल्या काकुळ तमची कर मोगळा जेसू तुझ्या पवित्र काळजाक आमी सगळो संसार समर्पित हांव आमच्यो गरजो समर्पित हांव आमची पिडा आश्रमच्या घरांतले कुटुंबांतले गरज तुका समर्पित हांव जेजू ह्या घडये जायत्यांनी जेजू म्हज्या लागीं मागण्याची विनत्यो धाडल्यात तांच्या गरजां पासून मागूंक जेजू बरें काम मेळोवंक भलायकी मेळोवंक घरांत समाधान मेळोवंक एकल्याक आस्पत्रेंतल्या एका स्त्रीक भलायकी मेळोवंक एकल्याक खंयची बेताळांत सुटका मेळोवंक एका कुटुंबांतल्या समस्यांतले भायर येवंक जायत्यांनी जेजू विविध पित्या सावां जेजू म्हज्या लागीं धाडली तुज्या पांयां तळे भेटयता जेजू तांच्या सर गरजांनी पाव जेजू ह्या आराधनाच्या वेळार आतां तुजो हात तुवें उबारतना आज कोण ह्या आराधनांत भाग घेता गे कोण सक्क टीव्ही मुखार बसून भाग घेतात गे हर एकल्याचेर जेजू तुजे आशिर्वाद घाल हर एकल्याचेर तुजी अजापाची शकत जेजू वतून ती धाड सोम्याची तुजे पवित्र सक्तीन ताका बरें कर हर एकल्या तुज्या बियांत हांव सुटका दी पिडेत हांव सुटका दी जेजो तांकांतल्या बंदडेंत हांव सुटका दी जेजो तुज्या आमलीक रक्ताचो अभिषेक कर जेजो एका कुटुंबाचेर आनी ह्या वरवीं जेजू ह्या आराधनेचो फळ हर एकल्याक लाबोवन दी आज संवसारा सुटका लाबोवन दी हे पिडा शिडा खाती नपयस जावन दी जेजो तुझ्या पवित्र आत्म्याचो अभिषेकान जेजू तुझ्या अमलीक रक्ताच्या अभिषेकान तो संसार राख आनी बाचाव कर जेजू सुटका दी तुजे लागीं मी मागता जेजो आशिर्वाद तुजो आमचेर घाल आनी आमकां बाचावी दी अर्गां तुका सुम्यान जेजू भोगलाप तुका सुम्यान जेजू महिमा तुका सुम्यान जेजू हे देवोरा सक्रामेंता सास्त्रांगनामा कोरुया पूर्विल्या
सोन वेच्या अस्कत विश्व्या भावार्थाचे बळ देव्या जशे बापा तशेच पुता उल्हासानी स्तुती जाओ पदवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्या अर्सिता तुका दोगांच्या स्पिरितात समासमी नावार्ता आमेन. प्रार्थूया हे देवावेचे सक्रमेंत काल तुझ्या कष्टाचो उडास तू आमकां सोडलाय तुझे सोडवणीचो बडसदान चमचे ते आमी बगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान दिवंक आमकां पावो कर हे आमी मागता तुझ्या पुताचे तुझे नवी आमेन. आमचे संगी तू आसाय जेसू तू आसाय जेसू तू आसाय जेसू आमचे संगी तू आसाय जेसू तू आसाय जेसू तू आसाय जेसू. बाबा भयणीनो ह्या आराधनान भाग घेतिल्ल्या तुमकां समेस्तांक देवाची आशिर्वाद हांव मागता देव तुमकां देव बरें करो म्हणटा हें आराधन सोलोवन नको कुमो केल्ल्याचो उपकार बावडटा दैवीक अमृत मिडिया तर्फेन हें आराधन आमी सोलोवन बेलां हें प्रसार केल्ल्या मानेस वॉल्ट स्टीफन मेंडीस आनी हेचे कुटाम डिवायन वर्ड टी.व्ही. सोमालाक ताचो विशेष रितीन हांव उपकार बावडटा आनी हें प्रसार केल्ल्या मानेस जोस्वीन ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा चित्रीकरण केल्ल्या मानेस सूरज तो मचादो तशेंच आज अपुर्बाचें संगीत दिवन मागोवंक आदार दिल्ल्या मानेस सायमन पायस बाजाल अकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा अपुर्बायन ही अल्तार सोबोवन भोवस अपुर्बाची तयाराय हांगासर केल्या मांडवळ केल्या आमच्या कॉवेंताच्या सिस्टरांनी विशेश जावन सिस्टर सुनीता हिने तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या समेस्त देवाची आशिर्वाद मागता खंयच्याय तुमच्या गरजांक मागण्याच्यो विनत्यो आसल्यार तुमी आमकां धाडून दियत दैवीक अमृत मिडिया तर्फेन हे सुवार्थ प्रसार करचें काम आमी करनासाव तुमचो सहकार मागता तुमचो आदार मागता सदांच तुमच्या गरजेंत आमी पावता तुमकां देव बरें करूं.